चडश्यो पालिका दिल्ले पैशांचो विलो जाय तसो लायनात. पालिकांनी कार्यक्षमता दाखयल्यार पैसो दिव येता अशें नगर नियोजन मंत्री फ्रांसिस डिसोजान म्हणला. मुरगांव पालिकेच्या नगरसेवकांक मेळ्ळे उपरांत तो उलयतालो. पालिकेक पुराय वेळ मुख्याधिकारी, इंजिनियर आनी कामांक पैसो दिवपाचें उतर ताणें दिलां. पालिकेन प्रस्ताव धाडल्यार मुरगांवचे प्रभाग वाडोव येता अशेंय मत ताणें उक्तायलें. पालिकांक दिल्ले पैशाचे विल्याची युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां सरकारा मेरेन पावनात हो सध्या ऑडिटाचो मोठो प्रस्न जाला. पालिका दिल्लो पैसो बरे तरेन वापरतात काय ना हाचोच दुबाव. कामांक म्हूण सरकारान दिल्लो पैसो पालिकांनी बरे तरेन वापरल्यार आनीक पैसो दिव येता. मात विलो लायनासतना रावपी पालिकांक पैसो दिवन उपेग ना हेंय फ्रांसिस डिसोजान स्पश्ट केलां. आनी हांवें तर पब्लिकली अनावन्स केला, जाहीर अनावन्समेंट केला की युटिलायझेशन गावल्या बरो फुडले पयशे दिवचो ना म्हणून. तांकां सांगलां कितें की ते बरे भशेन फास्ट काम करीत जाल्यार तांकां 2 ग्रांट गावतले, ह्या वर्साचे आनी फुडल्या वर्साचे. हे इलेक्शन इयरान हे फुडल्या वर्सान ते इलेक्शन इयर तांचे म्हणटकच ते सारकें काम करीत फास्ट काम करीत जाल्यार तांकां 2 ग्रांटाचो फायदो गावं येता म्हणून 1 वर्साचे गावतले पयशे. फ्रांसिसान मुरगांवच्या नगरसेवकांची गाराणी आयकली. तांकां रेग्युलर चीफ ऑफिसर ना, चीफ ऑफिसर आहा पळय तो पार्ट टायम म्हणटकच तेंची मागणी आसली की रेग्युलर चीफ ऑफिसर आसपा जाय. म्हणजे दुसरें तांकां इंजिनियरींग कमी पडटा. तिसरें तेंचे तरेतरेचे जे कडेन प्रोजेक्ट आहा पळय जे जी सुडाक दिल्ले आहा तेजेरूय विशय केल्लो आहा. तांकां डेव्हलपमेंट ग्रांट्साचो विशय केल्लो आहा. डेव्हलपमेंट ग्रांट्स म्हणजे तेंचे वार्षिक तांकां ग्रांट्स गावता सादारणशे 10 लाख एक पर वॉर्ड, 10 लाख पर वॉर्ड गावता पळय तोय विशय केल्लो आहा. मुरगांव पालिकेचे प्रभाग वाडोवपाचोय प्रस्न कांय नगरसेवकांनी काडलो. फ्रांसीस म्हणटा पालिकेन तसो प्रस्ताव धाडल्यार सरकार मान्यताय दिवपाचो विचार करूंक शकता. करी येता वॉर्ड वाडोव येता. म्हाकाय अंदाज आहा की थोडे वॉर्ड 5,000 आहात, 5,500 वॉर्ड आहात आनी थोडे 2,500 3,000 आहात. म्हणटा ही डिस्क्रिपन्सी खूब जाता. एका कावन्सिलराक थोडें काम आसता, एका कावन्सिलराक चड काम आसता. म्हणटा ते रॅशनलायज करून एके बरोबर करपा जाय, एक एवरेज काडपा जाय. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. गुणाजी हो कोंकणी सिनेमा आज गोंयभर प्रदर्शीत जाता. मिनाक्षी मार्टिन्स आनी आदलो आमदार दामू नायकाची भुमिका आशिल्ल्या ह्या सिनेमाची कथा पुंडलीक नायकान बरयल्या. निलेश नेवाळकरान सिनेमा काडला. सांग मरे तुका दिल्ली का पयला? दिल्ली कोणाची गोरवां राखपाची आसात काय? दिल्लीत कोण रावता रे? राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री. मागीर त्यांचीच गोरवां राखपाची आसतली. एक्सिस विजनान निर्माण केल्लो गुणाजी हो कोंकणी सिनेमा शुक्रारा 6 जूनाक गोंयांत प्रदर्शीत जाता. गुणाजी ह्या राखण्याक राष्ट्रीय पुरस्कार मेळटा ताची काणी ह्या सिनेमान आसा. एक्सिस विजन हें म्हजें बॅनर. ह्या बॅनरा अंडर गुणाजी हें म्हजें पयलें फिल्म, कोंकणी फिल्म तयार जाल्लें आसा जें तुमच्या मुखार फाल्यां प्रदर्शीत जातलें 6 तारखेर. हे गुणाजी गांवांत आसताले आनी हे 4 चौगांचे आपल्या शेजाऱ्याचे सगळ्यांचें बरें बरें चिंत्ताले, ताचें बरें जावचें, कल्याण जावचें अशें म्हणून. आनी हे लोक स्वार्थी नाशिल्ले. जो गुणाजी आसता ताका एक बरो राखणो म्हणून एवॉर्ड मेळटा आनी ताका दिल्ली वचचें पडटा आनी काणी ताचेर आदारीत आसा. सगळे आमी गांवांत शूट केल्लें आसा हें फोंड्या कडेन. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ. गोंय मार्केटिंग फेडरेशनान नित्याक लागता ते कांय सामान सवाय दिवपा खातीर सहकार लाभ ही नवी येवजण मुखार हाडल्या. साकर, तोरची दाळ, वाटाणे आनी हेर कांय सामान ह्या येवजणे खाला विकतले. गोंयांतल्या सगळ्या सहकार भांडारांनी शेनवारा सावन ही येवजण चालीक लायतले. फेडरेशनाच्या भांगरा उत्सवा निमतान ही येवजण काडल्या. गोवा मार्केटिंग फेडरेशनाक अंदू 50 वर्सां जातात. त्या खातीर फेडरेशनान गिरायकां खातीर खासा येवजण तयार केल्या. ह्या येवजणे खाला साकर, तोरची दाळ, रवो असल्यो कांय वस्तू सवाय दरान मेळटल्यो. आमी एक नवी स्कीम, जी स्कीम सहकार लाभ ह्या नांवान आमी चालू करतात. तर हे स्किमीच्या अंतर्गत आमचे कडेन आमी एक 5-6 आयटम जे आसा जे दैनंदीक घरान लागता हे आयटम आमी कमी रेटान लोकां पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न. हें जें कार्ड तयार केलां ते कार्डाची रजिस्ट्रेशन फी आसा 20 रुपया
20 रुपया दिवन रजिस्टर जावपाचें आनी हें कार्ड आमी अवेलेबल करतले जो कोण रजिस्टर आपलें नांव करता ताका आनी ह्या कार्डाचेर हे आयटम आमी ह्या रेटीन दितले. जी तुरदा मार्केट रेटाक जी 76 रुपया सुमार आसा ती आमी 71 रुपया 15 पैशांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तशेंच वाटाणा जो डेली लागता घरान ऑलमोस्ट ताजो मार्केट रेट आसा तो 43 रुपया तो आमी 39 रुपया पर्यंत 39 रुपया 57 पैशांक लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. शेनवारा 7 जुनाच्यान गोंयांतल्या सगळ्या सहकारी भांडारांनी ही येवजण चालीक लागतली. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. पावस तेंकलो. मान्सूनाचो सगळ्यान पयलीं अदमास येता तो बेब्यांक. पश्चिम घाटांतले म्हादय अभयारण्यांत बेब्यांच्यो तरेतरेच्यो जाती दिसतात. मालाबार ग्लायडिंग फ्रॉग तातूंतले एक. पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकाराचे नजरेचे कॅमेरांतल्यान शूट केल्ली ही बेब्यांची कलाकृती. घरटे बांदपाची पद्दत कोळ्या भशेनूच. पळयात मालाबार ग्लायडिंग फ्रॉगाचे घरटे. बेबे जे आसा त्यांचे जीवन चक्र कितले सुंदर आणि वेगळे आसा तेचो आमकां साक्षात्कार जर जावपाक जाय जाल्यार आमी येवपाक जाय म्हादय अभयारण्यान. आणि म्हादय अभयारण्यान जो चोर्ला घाट आसा वाठार त्या वाठारान ह्या दिसांनी पळोवपाक मेळटा उडपी बेडूक जेंकां आमी म्हणटात मलाबार ग्लायडिंग फ्रॉग. आता मलाबार ग्लायडिंग फ्रॉग जे आसा ते जेन्ना पावस पडटा त्या पावसाच्या दिसान ते अशा प्रकारची घरटी बांधता जी माझ्या फाटल्यान आसा जेंकां फोम नेस्ट म्हणटा. मादी जी असता बायल असता त्या बायलेच्या आंगातल्यान फेस निर्माण जाता आणि त्या फेसांतल्यान ती मागीर निर्माण करता अशा प्रकारचे घर आणि त्या घरान मागीर घालता तांतयां. आता जर पावस आसा हो पावस गेले 2-3 दीस सामको पडा आसलो आणि तो जर आता बंद जर जालो जाल्यार ह्या बेडकांचे जीवन चक्र आसा हे खंडीत जातले आणि तेंची पोरां जी आसा ती नष्ट जातली. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.